मागता सदांच सुबाम पीक आनी दादोरशी फोणां उत्पन्न उदारपणी आमकां दी. बाऱ्या बादोडा जावं कोरव्या पावसान जावं आवरा बुट्टेन जावं शेता बाटान आनी बिया फोडाक कांयच वायट जायनासतना आमी वोखलेलें बी आनी रोयलेल्यो रोंपयो बरे भाशेन वाडून सुबाम फळ दिवंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुमकां सगल्यांक शेबासकी दिता, दिन वाचता. कित्याक देवान आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता तशें ही सोबीत सृश्टी रचल्या उपरांत मनशाक आपल्या सारक्याचो रचून हे सृश्टीचो सांबाळ करूंक ही जबाबदारी देवान आमच्या मनशाच्या हातान घाली. आनी आमच्या पुर्विल्यांनी आमचे सृश्टीचो सांबाळ केल्लो. शेतां बाटां, नदी, दोंगर, झाडां पेडां सांबाळून देवान दिलेली सृश्टी अदीक सोबीत केली. नातांच्या काळार जायते फावटी उदरगतीच्या नांवान आमचे सृश्टीचेर धोक्को दिलेलो आमी पळयता आनी ह्या धोक्याचो परिणाम आमी अणभवता. आनी आमच्या भुरगेपणार जुंयाच्या म्हयन्यांत घसघशीत पावस पडटा. आतां न्हंयच पावस पडना, थोडे फावट वतान आमी सारके हे जाता, भाजता. हांव आतांच पोरच्या दिसा रोमांत आयलोलो. रोमान इतली गरमी जाता ते म्हणटात अशें आदी केन्नाच जायनासलें. आमी मनशांनी आमचे बेजाबदारेक लागून शेता बाटांक सृश्टीक धोक्को दिवन आमचेरूच हो वायट परिणाम मागून घेतला. आनी हें जें घडटा तें परत देवाक जायते भाशेन घालूंक असलें काम गरजेचें. शेत रोवपाचें, शेतां बाटां सांबाळपाचें, झाडां पेडां सांबाळपाचें, आमच्यो नदी दर्या नितळ निवळ दवरपाचो जबाबदारी आमची सगल्यांची. आनी तुमी ही जबाबदारी चलयतात. हांगा सेमिनारीन येवन आमकां आदार दितात. तुमी शेजारच्या फिरगोजांतलीं आनी आयज जायते शिकपी इस्कॉलांतलीं भुरगीं आयल्यान म्हूण हांव खुशाल. म्हजें नांव फिजर डायस. हांव सिमनारीस, हांव राशोल सिमनारीस म्हजें शिकप करता. आनीक हे आयच्या दिसाक जुलायाचे 3 तारखेर वर्सां वर्स आमी शेत रोयता. आनी हे अंदू हे फावटी आमी हेच दिसाक आमी शेत रोवपाक आमी थारायल्या. आनीक हें शेत रोयतना जायतीं आमचीं शेजारचीं भाव भयणां आसात. जावं ती आमची राशोलची, शिरोडाची, नुवेची, फातोडाची, रायाची जायतीं भाव भयणां येतात आनी आमकां पयसान पासून जायना आपकोशीन येवन आमकां शेत रोवपाक आदार दितात. आनी तेच परी आमची शेजारची इस्कॉलां आसलीं लायक स्नोज, राया, देन आमची लोटलेची इस्कॉलांतलीं भुरगीं जावं टिचरी आपल्या त्या भुरग्यांक घेवन हांगासर येयलीं तांकां दाखोवपाक लायक कशे भाशेन लायक तें शेत लायतात. आनीक तांकां एक संदी कशी दिली तेमी. आनीक लायक ती बाबा लायक शिकोन कितें तरी शिकोन ती गेलीं. आनीक आमचे जे कोण हांगासर शिमनारींतल्यान पाद्री जावन गेल्ले आमचे फादर आसात ते आपल्या युथांक घेवन, स्पेशली आतां जायतीं यूथ तरणाटी आमकां हिंगा दिसली पडटलीं लायक ते घेवन येयल्यात. कित्याक आमी जाणा लायक एक आमी यूथ म्हणटच आयज आमची जबाबदारी आसा. कित्याक सगळे फावटी आमची जाणटी भाव भयणां आमकां लायक शेत रोवपाक लायक आसची ना, फुडें आमकां मुखार आमची जबाबदारी आसा. सो आमी तें शिकोवंक जाय आनी ते फुडाराक आमी तें सांबाळपाक आमची जबाबदारी आमी पाळूंक गरजेची. सिमनारी काम करता. वखद आमी सकल भाजी रोयताय आनी शेतां म्हाज्या आख्यात रोयताय, मागीर भाजी रोयताय आख्खे आनी पावसाचेर रोयता. केसो भाजी रोयता? भाजी कोंकोन दिली नात पावसा कोंकोन दिली, घोंसाळी, कोदळी, काराटी आनी वाल आनी जिमान भेंडे आनी वांगी, चवळे आनी थिंगा मिरसांगो. म्हजें नांव प्रिन्स्टन लगामा आनी आयज आमी राशोल सिमनारीन हे शेत रोवपाचो वावर करतात. वर्सांनी हो आमचो वावर सदांच ह्या दिसा जाता. आनी कित्याक आमी हो वावर करतात? खास तरेन सोयंबा खातीर आमचो संबंद बांदूंक आनी ह्या मातये वरवीं आमी ह्या सोयंबाच्या मोगान वाडूंक. आतां ह्या आधुनीक काळार जायते फावटी जायत्यांक ह्या सोयंबाचो वालोर कळना. जायतीं जाण आपूण जें जेवतात तें कसलें जेवण, तितून कसलें मिसळून आसा तें देखून तांकां खबर ना. तर देखूनच
आमी सगळीं खुशालकायेन आयज हे शेत रोवपाचो वावर करतात आनी देवाच्या बेसांवा वरवीं हें जें आमी कितें वखता तें आमकां खावंक मेळटलें म्हूण आमी रावता आनी आमी सगळीं जायतीं जाण जायतो लोक जायतीं तरणाटीं हांगा हे सिन्नारीत येवन आमकां हो आदार दितात आनी हो आदार दितना आमचेय मदें खूब एकचार आनी मोग वाडटा आनी हो एकचार आनी मोग वाडटाना ह्या वावरा वरवीं सदांच आमी आमच्या सैमाच्या मोगान वाडूंक आमच्या सृश्टीची काळजी घेवंक आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक हीच सोबीत खुशालकाय वांटूंक आमी फावो. थँक्यू.